Yes. This is the same gang which is already been informed to you. We have to make sure that everybody is. इन्सिडेंट जाला मुंगळार आणि हेजे माहिती म्हणल्यार आतां 3.5 वर्स जाली आमदार जाल्यार आनी आमगे एकूच प्रयत्न जालो वी आर ओनली फोकसींग दॅट पीस इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी आसपा जाय आनी आमगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयलीं जे लोकल्स जे कोण केस्तांक वताले केन्नाय उजत जाल्यार कितें मारामारी करताले ते आज कोण कोनाय लोकल आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 7 विलेजांत कोण केस्तांव कोनाय कोण आतुबारपा वचनाय पूण हे भायल दुसरे गांवचे येवन आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी केस्तांक वताय काल पळय ती केस्तांव जाली ती मुंगळार जाल्ली बॉर्डरीची ती बाणाल बॉर्डर काबार जावन फातोर्डा कोमे जाता ती मुंगळारी केस्तांव जाली आनी सिमिलर केस्तांव गेले ते वर्साकूय जाल्ली हेज्या पयलीं जाली सो दीस इज रायवलरी बिटवीन टू गँग्स and these gangs are from outside the Benaulim constituency but coming here and trying to do these notorious activities of this. So we totally condemn this situation. We have written to the SP, we had written to him before also, we have spoken in the assembly आणि तेका आज बरयत आसतना मुद्दम जस्टीस फॉर इंडिया हेंगे जो रिपोर्ट आहा आनी हे रिपोर्टाचेर जे इंडिया गोंयचें रँकींग आहा गोंयचें रँकींग जे जस्टीस कित्याक लागून सकयल आहा इज बिकॉज ऑफ बॅड पुलिसींग पुलिसी गेले ज्यो वस्तू कारनामा जाताय तेका लागून आज जे जस्टीस फॉर इंडिया के रिपोर्टाचे गोंय सोंपला हेंय आमी बरोवन तेका दिल्ली आहा एंड वी हॅव टोल्ड हिम दॅट ही हॅज टू डू पेट्रोलिंग इन सेवरल प्लेसीस मेक शुअर इट इज नॉट ओनली इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी इट इज टू बी ऑल ओवर द साऊथ गोवा आनी इनफॅक्ट ऑल ओवर गोवा बट वेर ही इज कन्सर्न दीस हॅज टू हॅपन पेट्रोलिंग जावपा जाय कॅमराज घालपाक एक रिक्वेस्ट कर म्हणल्यार जोरी जोरी आमगे MLA फंड जो उरला तो घालपा जाय जाल्यार वी कॅन कंट्रिब्यूट समथींग फ्रॉम द MLA फंड हें देखून करपा रेडी आहा सो हें कोट्टी नाक बुडोवन बुडोवपाचो एपार की तूं आमकां MLA फंड दिला डिवेलप करपाक बट वी आर रेडी टू गीव दॅट MLA फंड टू पूट फॉर कॅमराज हे कॅमराज तुमकां घालून दिवपा जाय सरकारान सो दीस इज द फेलियर ऑफ दीस सरकार आनी म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी टेकन सिरियसली पुलिसींग हॅज टू बी टेकन सिरियसली एंड वी हॅव टू मेक शुअर दॅट गोंयकार जो आहा आज सामान्य गोंयकार जो आहा तो आज भिलो आहा की आपल्यागेली बायल या आपल्यागेले चेडूं या आपल्यागेली भयण कोण जर भायर गेली आनी तें कितें जालें जाल्यार खरें आमकां पुलीस पावतले सो ही भंय जी आहा गोंयकारां गेली ती गोंयकारांकी भंय पयस करपाची गरज आहा एंड ऑल माय रिक्वेस्ट टू द पुलीस डिपार्टमेंट वेन इट कम्स टू क्रायम प्लीज डू नॉट टेक एनीबडीज फोन कॉल्स प्लीज डू नॉट टेक एनी MLA's फोन कॉल्स एंड डू नॉट लिसन टू एनीबडी जस्ट फॉलो द प्रोसिजर आनी फॉलो द प्रोसिजर केल्यार सगळें जातलें हें मुगेलें मागणें SP SP has said that he will, they are already tracing the people who were there in that day's fight. They have already traced people in the past. So I have only requested him, this is gang rivalry. किंतु लोकांगे कांयच ना दोग जाण गँगामध्ये ते दोगांय गँगाकूय तुम धरूं जाय तांकां बसोवपा जाय आनी स्ट्रिक्टली लिगली यू हॅव टू मेक शुअर दॅट जे भाशेन आमचें मत केन्ना कितें जालें जाल्यार आमकां कलेक्टरा बरोबर वचून बॉन्ड सायन जाय हेंकां एक स्ट्रिक्ट हें घालपा जाय की हेंचें मत आनी हेंगे ग्रुपा मत परत जर तर केस्तांव जालें जाल्यार दीस इज द एक्शन दॅट इज गोइंग टू बी टेकन अदरवायज इट इज नॉट गोइंग टू हॅपन सो दीस आय थिंक हॅज टू बी क्लियरली गिवन टू बोथ द लिडर्स ऑफ दीस गँग कित्याक ते आज लिडर जावपा सोदताय पूण हे गँगा लिडर जावपा सोदताय कोलवा एक बॅटल ग्राउंड जाला सांगो झगड्या खातीर आनी मूळ जाल काल कोलवा हेजे पयलीं कोलवा कितलेशे जाले इन्सिडेंट दॅट इज वॉट आय एम कोलवा सेइंग साकून मार्गरेटा साकून येयले न्ही ते दिस इज वॉट आय एम सेइंग मार्गरेटा मुठाय थिंग्सॉन येवन मार्गरेटा मुठाय तेजें नांव एसेंब्लीक येयलें हे पाटी सो हांव नको तेका कोण साल्वा करपा भोंवतो आनी देर इज प्रॉस्टिट्युशन हॅपनिंग आख्खे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकूच जाग मुठायता तो ड्रग जाता म्हूण आतां थिंग वचोन तुमी फायंड आउट करपा नायट पेट्रोलिंग यू ऑल शूड गो देर आय रिक्वेस्ट द मिडिया प्लीज गो एंड शो द फेसीस मार्गरेटा आसता कोलवा पुलीस 500 मिटराचेर आसा नायट पेट्रोलिंग जाल्लेल्या हांवें काल कितें कोलवा पुलीस फेल गेले हांवें काल जेन्ना हांवें स्टुडंटाक बायट दिला तेन्ना हांवें म्हणलां वाय इज दीस हॅपनिंग हफ्तो वयता कोणाकूय हें दवरपाकू जेन्ना इतली आमी सगळे प्रेशर घालताय जेन्ना गौरवंकूय हें जायत पाटींग चोयता साव्योय चोयता सगळे तूं मिडिया बाव इतलें कोताय तरी पूण हें चलता सो आय थिंक आय रिक्वेस्ट यू ऑल तुमी रातचे केन्नाय 12 हेका हांव जाणा तुमगे न्हिदपाक पूण वसाय आनी चोयाय थिंग वचोन चोयाय कितें चलत तें आनी जरी तर तें चलत तुमी हायलायट केलें जाल्यारूच जातलें दीस इज नथींग ट्रेडिशनल चालू दवरपाक सो आय थिंक हें
This is what we have to do. We have to combinedly fight. I as an MLA, I am taking all that I can to expose these things. This is my thing what I can do. And I am sure last time जेन्ना केस्तां जाली, almost I think 2 months ते बंद उडयल्ली. It was closed. Then finally they started it again. कितें 20 ताका टायमींग बी कितें 24 hours टायमींग बी आसता का मार्गरेटाक कितें ताका टायमींग बी कितें आसता म्हणटा मार्गरेटाक टायमिंग आनी कसो बंद करून जायना सगळ्यांनी धांक बंद. बंद. किती पोलीस ऍक्शन आपण पुलीस कितें एक्शन घेता गाती कडेन केन्ना पास जालें तें चालू आसता म्हणून भागांक कितें पास जालें असेंब्ली टायमिंगा लागून हांव खूद उलयलो आमकां जाय द्वंद जालोलो आमकां जाय ट्युरिस्ट येयलोले आमकां जाय शिगमो लेट चल्लोलो आमकां जाय कार्नवाल लेट चल्लोलो आमकां जाय आमगे फेस्तां काजरां लेट चल्लोलीं बट नॉट दीज कायंड ऑफ बिजनस हब्स वीच वील क्रिएट ट्रबल आमकां जाय आमगे शेकां रेस्टॉरंटां बारां एका देखून म्युजीक आल्या आमकां प्रॉब्लम ना कोणा प्रॉब्लम ना बट दीज कायंड ऑफ बिजनस हब्स वीच आर क्रिएटिंग अ न्यूसन्स येस वी डू नॉट एक्नॉलेज दीस वी डू नॉट एक्नॉलेज आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयच्याय शेकाचें म्युजीक लेट गायलें जाल्यार आमकां कोणाक कांय केन्ना म्हणना कोणा बिजनस एस्टॅब्लिशमेंटाक त्रास म्हणलोले कोणाले आमदारान आमकां केन्ना दिसा केलो बट दीस पर्टिक्युलर एस्टॅब्लिशमेंट इज अ ट्रबलसम एस्टॅब्लिशमेंट इट इज क्रिएटिंग ट्रबल फॉर अस लोकांक त्रास जाता हेजेसून आनी तेका लागून हांव हे बिजनस एस्टॅब्लिशमेंटाचेर उलयतां अदरवायज आय हॅव नेवर स्पोकन एगेन्स्ट एनी बिजनस एस्टॅब्लिशमेंट म्हाका जाय गोंयकार धंद केलोले म्हाका जाय गोंयकारांनी धंद केलोलो आनी धंद म्हणटाय तो लेटू जाता हो धंदो जो आहा जावं रेस्टॉरंट जावं बार जावं कितें जावं हो लेटूच जाता पूण जो धंदो लेट जाता इट इज युअर ड्युटी ऑफ द ओनर टू मेक शुअर दॅट इज लॉ अँड ऑर्डर सगळे पाट तुमचें नांव कितें येता कॅप्टन एक फोलो पुलिसाचेर now people are losing faith in the policing because today everybody feels police is compromised कित्याक तेंचे खंयच्याय चड प्रेशर येता पुलिसाचें प्रेशर येता आनी तांकां सोडपाक येता कोणाक धरताय तांकां फाटीं तुमच्या येयल्या कुंकोडेच्यान खूब तर चोरयो जाताल्यो आनी ह्यो चोरयो सगळे रिलेटेड टू देर आर गँग्स वर्किंग हियर ऑल ओवर गोवा सो हें खंय तरी बंद जावपा जाय आय एम अ विक्टम ऑफ दीस अटॅक बाय द थीव्स आनी आमचे अशे स्पॉट्स आहा सावथ गोवा इतले स्पॉट आहा वेर पीपल कॅन सीट इन द इवनिंग बट कितें जाता मिसयूज जालो आहा इन गँग्स सोरो घेवन बसता आनी मागीर केस्तां कोणें तर इंचाल जाल्यार झगडो येता मारूं येता आनी थिंग ह्यो प्रॉब्लम स्टार्ट जाताय आयज हें खंय तरी बंद जावपा जाय आनी देर इन सावथ गोवा इफ यू गो टू सी लॉट ऑफ पीपल आर ओल्डर पीपल इन दियर हावजीस ती आयज भिताय लोक भिताय भायर सरपाक रातच्या एक तेंपार आमी देरां सोंदेलां उगत घालून न्हिदतालीं बट वी कांट डू इट एनी मोर ग्रिल्स लायल्या देखून ग्रिल्स कातून येवपाक मनीस आय आयज तर हांव मागता पुलिसा लागीं दे शूड बी इफेक्टीव पुलिसींग तांकां जाय जाल्यार एक्स्ट्रा व्हेकल्सूय दिवचे पुलिसांक सरकारान तेंकडे आमचे कुंकोडे दोनी व्हेकल आहा एकू व्हेकल आहा म्हणटाय एक मोडो आहा म्हणटाय सो दे हॅव टू बी गिवन एक्स्ट्रा व्हेकल्स ऑल्सो टू डू इफेक्टीव पुलिसींग हिंग सावथ गोवा बोकन हिंगा आमच्या नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ ब्रँची थिंग चालू हेंच्या पट जाला तेच बाबतीन आज एक मेमोरंडम दिला आमी सगळे लॉ अबायडींग सिटीजन्स हांव गांवांत कुट्टोरेचो हे गँग वॉर उठते आमी पिक्चरान चयताले गँग वॉर एस जाता तेच जाता आयज हे आमच्या गोंयांत जाला एंड दीस अ व्हेरी वरींग केस वी नीड टू एक्चुली वर्क प्रेसवाल देखून आनी आमचे पॉलिटिकल पार्टीज सामान्य मनीस पुलीस सगळे एकठांय जावन कोण हें बंद जावपा जाय दीस शूड नॉट बी अलाउड एंड दीस कॅनॉट बी अलाउड सो एज अ कन्सर्न टू द पीपल ऑफ गोवा एंड स्पेशली टू द पीपल ऑफ सावथ गोवा आयज आम आदमी पार्टीच्या नांवान आयज आमी एक मेमोरंडम दिला टू एक्ट अपॉन इट बेन्सी बाबान आपलो फांड देखून एलोकेट करता सांगला तांकां समज जाय जाल्यार कॅमेरा घालपाक आमचे रिक्वेस्ट आसलोले की एस पी रिक्वेस्ट केला की तुमचे जाग्याचेर खंय कुडतरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी बाकी जाग्याचेर समज सर्टन पॉयंट्स आहा ज्या जाग्याचेर कॅमेरा जाय जाल्यार ते दी म्हूण ते आमी बरोवन करून तेका दितले मायना कुडतरी पुलीस स्टेशनाचेर बी दितले आनी ते कोणीत म्हणलें की येस दीज आर द स्पॉट्स वेर ऑल दीस इलिगल अनऑथोरायज एक्टिविटीज हॅपनिंग सो हे आमी सगळे आमचे प्रेस पॉलिटिकल पार्टीज सामान्य लोक पुलीस एकठांय जावन कोण हे सोशल इश्यू जो पड आहा तो सॉल्व जावपाक